जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. 24 अशें म्हणटा, जो मनीस मनशाचेर विस्वास दवरता आनी मनशाच्या आदारार पातयेता आनी जाचें काळीज सर्वेस्पराचेर ना, त्या मनशाचेर शिराप. ओरोण्यांतले सुकलोलें तोंड कशें तो. बरें आयल्यार तें पळोवंक ताका दोळे नात. ओरोण्यांत सुक्या कोरड्या जाग्यार खाऱ्या आनी लोक नासलेल्या गांवांत तो जियेता. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी जाचो विस्वास सर्वेस्पराचेर आसा, त्या मनशाचेर आशिर्वाद. आपलीं पाळां उदकांत पावयतल्या व्हाळाचे देगेर रोयलोल्या झाडावरी तो. गोरमी पडटोच ताका भिरांत ना. ताचीं पानां सदांच पांचवीं. पावस नासलोल्या वर्सा ताका पर्वा ना आनी फळां दिल्या बगर तो कदींच रावना. काळीज म्हळ्यार सगळ्याहून घातकी. ताका बऱ्या मार्गार हाडूंक उपाय ना. ताचेर गूट कोणाक थावे? हांव सर्वेस्पर, जोण एकल्याच्या काळजाचो ठाव घेता. अंतस्करणां हांवच विस्कुटावन पळयतां आनी जोण एकल्याच्या करण्या आनी वावराच्या फळा प्रमाणे मजुरी दिता. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच भागी. जो मनीस नोश्ट्यांची बूद घेवन चलोना, ओ पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशांच्या सांगाता बसोना, तो खरोच भागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोष. दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसा. जबाब सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच भागी. व्हांवत्या व्हाळाचे देगेक लायल्या रुखाक काळा प्रमाणे जातात फळां आनी कदींच बावून पडोनात ताचीं पानां. असल्या रुखावरी तो मनीस, सगळ्यो ताच्यो करण्यो सुफळ. जबाब सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच भागी. पूण नोश्ट्या मनशांचें अशें न्हय, दुबावावीण अशें न्हय. ते कोण जाणोय वाऱ्यान उबून वेता तसलें पोल. बऱ्या मनशांची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण नोश्ट्यांची वाट निसंटणांक पावयता. जबाब सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच भागी. उद्गार. बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून तें सांबाळतात आनी आपले थिरायेक लागून पीक दितात, तीं सुभागी. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून फारिसेवांक सांगलें, कोण एकलो गिरेस्त मनीस आसलो. तो तांबडी आनी नाजूक आंगोस्त्रां न्हेसतालो आनी दिसाच्या दिसा व्हडा दोबाज्यान बोरीं जेवणां करीत आसलो. आनी लाजर नांवाचो एक भिकारी सगळोच चवनांनी भरून ताच्या दारवंट्याशी पडोन आसतालो. गिरेस्ताच्या मेजावेलें पडटा तें खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो. सुणी लेगून येवन ताचीं चवनां लेवतालीं. मागीर जालें तें हें, तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका आब्रामाच्या गोपांत व्हरून दवरलो. तो गिरेस्तूय मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. यमकोंडांत आटे बिटे भोगता आसतना आपले दोळे उबारून
अब्रामाक आनी ताच्या गोपांत आसलोल्या लाजाराक ताणें पयस धांवन देखले आनी अशी बोब मारली, अब्राम बापा, म्हजे चुरचुरेक धर आनी आपल्या बोटाची थेंबी उदकान बोडोवन म्हजी जीब थोंडावूंक लाजाराक धाड, कित्याक ह्या उज्यांत हांव भारी वळवळतां. आनी अब्रामान म्हळें, पुता म्हज्या, तुज्या जिवितांत जितलें तुवें सूख भोगलें तितलें लाजारान दूख सोंसलें म्हूण उगडास कर. म्हणटोच आतां ताका बुजवण मेळटा आनी तूं दोगदोगताय. तितलेंच न्हय, कोण हांगा थावन तुमचेशी वचूंक सोदीत जाल्यार ताच्यान जायना, न्हय म्हूण थंय थावन हांगा येवंकूय जायना, कित्याक आमचे आनी तुमचे मदें मोटें व्हडलें पाताळ थिरायिल्लें आसा. तेन्ना ताणें म्हळें, तशें जाल्यार बापा, ताका म्हज्या बापायच्या घरा धाड म्हूण तुजे लागीं पोरातून मागतां. तर म्हाका 5 भाव आसात, तेय हे वळवळ्यांचे सुवातेर येना जावंक ताणें तांकां शिडकावचें. पूण अब्रामान ताका सांगलें, तांकां मोइजेस आनी प्रवादी आसात, तांचें तांणी आयकुचें. ताणें म्हणलें, तशें न्हय अब्राम बापा, मेल्ल्यांतलो कोणूय तांचेशी वचत जाल्यार तें मन बदलतलें. शेकी अब्रामान ताका सांगलें, मोइजेसाचें आनी प्रवाद्यांचें ते आयकुनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणूय जिवंत जाल्यार लेगून तांच्या मनांत सोत रिगचें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.